गोंय कचरो मुक्त तशेंच हिरवें गोंय नितळ गोंय करपा खातीर गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान गोंय राज्याच्या घटक राज्य दिसा निमतान नवो कार्यक्रम चालीक लायला. गोंयांत घरांनी जावपी कचऱ्याची स्वता लोकांनीच विलेवाट लावपा खातीर होम बेज कंपोस्टिंग युनिट जिसुडा येवजणेंतल्यान लोकांक आधारभूत दरान दिवपाचें थारायलां. होम बेज कंपोस्टिंग युनिटाचें उक्तावण मुखेलमंत्री सावंतान बुधवारा दीस आपल्या सरकारी बंगल्याचेर केलां. पळयात ताची कांय चलचित्रां. कल्चर पाडो बॅक्टेरिया कल्चर बॅक्टेरिया एवरी टाइम हितून थोडो वेस्ट घालपाचो, थोडोसो कंपोस्ट घालपाचो, ते ड्राय लिव्स बीन आसता पळय तसो घालपाचो आनी डेली कसो घालीत रावपाचो. हो एक ड्रम भरलो की सेकंड ड्रम म्हणजे हो जेन्ना सेकंड भरपाचो तितले बरें हो कंपोस्ट जाल्लो रेडी आसता. दिसान 4 फावटी बेश्टो उडोवपाचो. नाही हो आता पूर्ण भरलो हो कितले दीस दवरपाचो असो नेक्स्ट क्रमार येवपाचो. आणि हो भरलो म्हणजे 8 दिसांनी भरलो विदीन 15 days हे जाता हो कंपोस्ट जातलो. म्हणजे 8 दीस भरलो 8 दीस भरलो काय ना म्हणजे 15 दीस रावपाक जाय. हय हय ना 8 days जालो की 8 दिसार येवपाचें. तेजेर येयलो म्हणजे हे कितले दीस तशें दवरपाचें येतात म्हणजे टोटल 15 जातले. हो 8 + हो 8 तसो 15 जातात. नाही पण हो 8 दीस जाले काय ना आणि 8 दिसांनी खाली करप काय 15 दिसांनी खाली आणि 8 ते 10 दिसांनी खाली करप. 8 ते 10 दिसांनी खाली करप हो काडून जाले हितून घालल्यार जाता तसो. आणि मागीर तो आनी घालप कित्याक हो कंपोस्ट जालो आणि मॅच्युअर जावपाक जाता ते हो खालीच आसा अशें म्हटल्यार. नाही पण तो भरलेलो आसतो हे 8 दिसांनी आनी 10 दीस दवरया. हय हो ऑटोमॅटिकली वेस्ट रिडक्शन जातलें त्या 8 दिसान हेचो ऑटोमॅटिकली वेस्ट रिडक्शन जातलें. आनी मागीर होच कंपोस्ट कल्चर म्हणून यूज करूंक मेळटा तुमकां आनी ना. आनी जर कल्चर जायच पडलो न्हू जाल्यार बटर मिल्क आसता घरान तितून बॅक्टेरिया आसता ते घालूंक जाता. ते भितर घालपाचें हय ते भितर म्हणजे तुका एक्चुअली खंय शॉपार वचून कल्चर हाडूंक बीन असलें कांयच ना. फक्त तुज्या म्हणटा तो कचरो घालपाचो आनी ताजेर दही घालपाचें हय भितर जाल्यारूय जालें आनी वेगळें घालपाची गरज आनी ना. ताका लिचड म्हणजे उदक भायर सरता त्या खातीर ड्राय लिव्स नाल्यार सुकी पानां कोकोपीट ताका ओडून घेता हे वास कमी येतलो. युट्यूबाचेर खुबशे व्हिडिओज आसा जाय जाल्यार गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन नाल्यार जिसोडाक सुद्दां कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार कंपोस्टिंग करपाक तिरेय मॉडल अशें ना की पयशे जाय. पोन्न्यो बालद्यो सुद्दां आसा पळय त्यो घेवन सुद्दां कंपोस्टिंग जावं जाता. सो वी आर नॉट प्रमोटींग ऑफ सेलिंग समथींग. हो सुद्दां सीएमान स्वता विकत घेतलेलो आसा. वी आर टेलिंग एवरी वन टू बाय देअर ओन. इट रेंजेस फ्रॉम 1000 रुपीज टू 7000 अप टू तशें पर्यंत. आणि जशें म्हटलं की 1000 पासून 7000 पर्यंत आम्ही जर प्लास्टिक बालद्या आणि येता जर यूज करून केल्यार इवन 200-300 प्रमाणात 200-300 रुपयान सुद्दां जावपाक. मुखेलमंत्री सावंतान कचऱ्याची विलेवाट लावपी युनिट स्वता विकतो घेतला. तशेंच हेरांनी तो घेवचो म्हूण आपले फाटल्यान 3 जाणांची नेमणूक केल्या. आनी फुडल्या वर्साच्या घटक राज्य दिसा पयलीं सुंदर गोंय नितळ गोंय करपाचो सोपूत मुखेलमंत्र्यान घेतला. माझ्या घरापासूनच माझ्या घरात जावपी वेट कचरो जो आसा हो ट्रीट केलो वयतलो. हाच्या कडल्यान हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की हो जरी हाजी कॉस्ट आमी सबसिडायज रेटीत सगळ्या गोंयकारांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा की तेंच्यांनी तो सबसिडायज रेटीत घेवचो आनी आपलो कचरो हो आपूण ट्रीट करचो. जेणे करून आमी स्वच्छ भारत मिशन हाच्या अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन फुडलें वर्सभर म्हणजे ह्या घटक राज्यापासून फुडलो घटक राज्य दिन पर्यंत ते चलचें आनी त्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी हितून वांटो घेवचो म्हणून हो प्रोग्राम जो आसा हो पूर्ण वर्सभर प्रोग्राम चलतलो. गोंय हें भांगराळें गोंय जावपा खातीर आमी आतांच आयच्या ह्या दिसा म्हणजे फाल्यांच्यान आमी एक कॉम्पिटिशन फॉर द पंचायत ज्यो A-B-C ह्या तिनूय कॅटेगरींतल्या पंचायतीक आनी त्याच पद्दतीन म्युन्सिपाल्टी A-B-C ह्या तिनूय पंचायतीच्या म्युन्सिपाल्टींक म्हणजे 12 लाख 10 लाख आणि 8 लाख अशा पद्धतीची प्रायजीस जी आसा ही ऑलरेडी आमी अनाउन्स केल्ली आसा. पण त्याच बरोबर सुरवातीक आज सांगपाक खूब खोस भोगता किंवा म्हाज्या घरापासून जेन्ना हांव ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन सुरू करता तेन्ना हांव स्वता स्वच्छ भारत मिशनच्या अंतर्गत शपथ घेता. आणि ती शपथ घेतल्या उपरांत हांव 3 जाणांक नॉमिनेटूय करतलो की तांच्यांनी शपथ घेवची आणि तांच्यांनी 3 जाणांक जे आसा नॉमिनेट करचें. हाज्या खातीर आयच्यात हे मिशन जे आसा हे मिशन सुरू जाता. डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत, चीफ मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, hereby pledge that I will follow the new solid waste management rule 2016.
I will segregate my waste in three fractions: wet waste, dry waste, and household hazardous waste. I will compost my waste biodegradable at source of generation, means home, as the best practice of the solid waste management. I also hereby appeal to my fellow Goans to adopt the home composting. As a part of this chain campaign, I would further like to nominate the three my colleague to participate the home composting campaign and request them to continue the chain by further nominating 3 or more people or institutions. I would also like to declare that the waste generated at the secretariat will be the compost treated at a source of generation and only the recyclable waste be sent for processing. I will strongly encourage to bring in culture among the people about the your waste, your responsibility. सो माझी कळकळीची सगळ्या गोंयकारांक विनंती आसता, होम बेस्ड कंपोस्ट युनिट जो आसा तो घेवन तांच्यांनी आपली स्वताची वेस्ट ही सेग्रिगेट करची, स्वताची वेस्ट ही ट्रीट करची, स्वता कंपोस्ट जो आसा हो तयार करचो, जेणे करून आमी म्हणटा की रिस्पॉन्सिबल वेस्ट जनरेटर ह्या पद्दतीन जर आमी सगळे जाण मेळून काम करीत जाल्यार जें आमकां भांगराळें गोंय करपाक जाय एका वर्साच्या कार्यकाळात निश्चितच ग्रीन गोवा क्लीन गोवा स्वच्छ भारत मिशनच्या अंतर्गत आमी हे सगळें करपाक शकतले. आय एम नॉमिनेट Mr. Vijay Sardesai, Deputy CM of the Government of Goa, is the first nominee. Secondly, I nominate Mr. Babu Azgaonkar as the second nominee for this campaign. And third, Mr. Chandrakant Urfa Babu Kavlekar as the third nominee for this campaign. ह्या तिगांकू हांवें नॉमिनेट केल्लें आसा ह्या कॅम्पेनिंगान. तांच्याय कडल्यान ही अशाच पद्दतीची सुरवात जातली. प्रत्येक गोंयकारा पर्यंत हें पावचें हेजी म्हाका सगळ्यांक तुमकां विनंती आसा.